देशांत रावपी सगळेजण इतिहासीक वा विज्ञानिक दृष्टीन हिंदूच म्हणटा सरसंघचालक मोहन भागवत. पणजे RSSची महासभा, संघाकडेन खंय कोणाचोच रिमोट कंट्रोल ना. RSSक गोयच्या राजकीय मळावेले नवे स्वयंसेवक मेळ्ळे. आरोग्य मंत्री विश्वजीत हालींच जॉईन जाल्लो वास्कोचो आमदार संकल्प, पर्यटन मंत्री रोहन मोगोचो आमदार जिताचो आस्पाव. म्हादय खातीर वेळ पडल्यार गोंया वटेन आंदोलन करतले. कन्नड धनगर समाजाचो अध्यक्ष उलयलो. गोंय कर्नाटकांत डबल इंजिन सरकार, केंद्रा बरोबर बसून उपाय काडूं येता. सेव म्हादय सेव गोवा बॅनरा खाला साखळेत 6 जानेराक भव्य मोर्चा आणि सभा. म्हादय वाचोंक दुसरो ओपिनियन पोल. राजकीय पक्ष, NGO, एक्टिव्हिस्ट म्हादय खातीर एकठांय. आठ वर्सां उपरांत मयेचो टुरिझम सीझन सुरू. म्हापशेच्यान प्रत्येक शेनवारा बस. हरवळे धबधबो, पांडवांची गुफा, साखळे विठ्ठलापूर, मये तलाव, नार्वे सप्तकोटेश्वर, चोडणा बर्ड सँच्युरी असो रूट. गोंयांत संगीत शिकपाक जाय त्यो साधन सुविधा नाच म्हणटा नामनेचो संगीतकार शंकर महादेवन. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाची साधन सुविधा खंय तयार जावची. वास्को शारांतल्यान हेवी ट्रॅफिक वचूंक जायना म्हूण सरकाराची ऑर्ड. आमदार म्हणटा पुराय बंदी लागू करूंक सिस्टम जाग्यार घालची पडटली. सायन बोर्ड लावप ट्रकवाल्यांचे वेवस्थेचोय प्रश्न. म्हापशा बोडगेश्वराच्या जात्रेक सोप्याच्या पैशा वयल्यान बोवाळ. जात्रेची फेरी बंद. देवस्थान समिती, म्हापशा पालिका आणि शेतकार हिसपा भायर हजारांनी रुपया सोपो मागतात म्हणून आर्ग्युमेंट. सावय वेरे शिलवाड्यार एका खोपीक उजो लागून 5 लाखांचे सामान काबार. उजो लागताच खोपीतल्या 2 LPG सिलिंडरांचोय स्फोट. पर्वरे गिरी हायवेर ॲक्सिडेंटाची माळ चालूच. एका ट्रकाचो बॅलन्स वचून तो ट्रक डिवायडरात पावलो आणि शिरकालो. कंटेनराचो त्या ट्रकाक फुडल्यान धपको. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. देशात कोविडाच्यो नव्यो 214 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 2,500 वयर. फाटल्या 24 वरांत 2 जाण सोंपले. मांद्रे पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी ॲक्टर नागार्जुनाच्या मालकीच्या जमनीचे केले इन्स्पेक्शन. नागार्जुनाचो आदोगाद म्हणतात GCZMAचे आणि पंचायतीच्या आदल्या सरपंचा कडल्यान मेळ्ळ्यात सगळ्यो परवानग्यो. कोलवाळे नॅशनल हायवेर विचित्र ॲक्सिडेंट. 3 गाडयो एकामेकांक आदळ्यो. 3य डॅमेज. फाटल्या 10 वर्षांत भारतात खुबशे नवे क्रिकेट स्टेडियम जाल्यात. गोंयय पयस ना म्हणटा भारताचो आदलो फास्ट बॉलर आशिष नेहरा. पणजे जिमखाना मेंबर्स लीग सुरू. SAGन कर्मचाऱ्यांक काढलो शिटकावणी मेमो. फायल नोटींग ऑफिशियल ऑर्डर आणि सर्क्युलर. सोशल मीडियाचेर जाल्ले लीक. अंडर-17 वुमन्स फिफा वर्ल्ड कपाचे कथीत स्कॅम जाल्लो लीक. उत्तर भारतात कुडकुड्याचे ल्हार खर. दिल्लीत तापमान देंवले 1.5 डिग्री मेरेन. पंजाबात 7वी मेरेनच्या स्कुलांक 14 जानेर मेरेन सुटी. 8वी ते 12वी मेरेन सकाळी 10 स्कूल. उत्तराखंडातल्या जोशीमठ वाठारांतली घरां केन्नाय कोसळूं येता. बिल्डींग घरांच्यो वण्टी फुटता. रस्त्याकूय क्रॅक. 600 कुटुंबांचे पुनर्वसन काम सुरू. पंजाबाचो मंत्री फौजा सिंगान मुख्यमंत्री भगवंत मानाच्या मंत्रिमंडळांतल्यान दिलो राजीनामो. कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावेल्यान राजीनामो. पंजाब मंत्रिमंडळात मोठो फेरबदल. बुधवार बिरेस्तार कुंभारजुवे मतदारसंघांनी सांतांद्रे आणि प्रियो मतदारसंघाच्या कांय भागांनी उदका पुरवण मर्यादीत. बाणस्तारी स्लूट्स वाल्वाच्या दुरुस्तीचे चलतले काम.
स वर्साच्या भुरग्यान टिचरीचेर केलो फारपेट, टिचर गंभीर जखमी. भुरग्याक धरलो, ल्हान भुरग्याकडेन पिस्तॉल कशें पावले ताचो चल्ला तपास.